नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। आता पळोवया आयज खबरो। संसदेत आयज दुसऱ्या दिसा गाजलो ऑपरेशन सिंदुराचो मुद्दो। ऑपरेशन महादेव अंतर्गत पहलगाम हल्ल्याचे 3 मुखेल आतंकवादी केले काबार। रक्षा मंत्री आणि घरमंत्र्यांनी संसदेत उक्तायली खोस। नवे शैक्षणिक आयज पुराय जाता 5 वर्सां। नवी दिल्लीत आयोजित जाले अखिल भारतीय शिक्षा समागम। नवे शिक्षणिक धोरण देशाचो बदलता वैचारिक दृष्टिकोन। शिक्षण मंत्री। गोंय विद्यापीठान नोकर भरती खातीर गोंयच्या उमेदवारांक प्राधान्य। पात्र उमेदवार मेळना जाल्यारूच गोंया भायल्या लोकांक करतात भरती। आमदार विजय सरदेसाय यांच्या प्रश्नाचेर मुखेलमंत्र्यांची जाप। वेन्झी विएगस आणि विधानसभेत धारगळे उजो पेटिल्ल्या बनावट सोऱ्याच्या ट्रकाचो संदर्भ घेवन उबारलो प्रश्न। गोंय अबकारी खाते बनावट सोऱ्याचेर प्रतिबंध हाडपाक हॉलोग्राम स्टिकर सक्तीचे करपाच्या प्रक्रियेचेर करता काम। मुखेलमंत्री। आणि आयज राज्यांत व्हडा उमेदीन मनयली नागपंचम। भावार्थ्यांनी भक्तिभावान नागदेवतेची केली पुजा। मुखेलमंत्र्यांनी पर्यावरणाचो संवर्धन करपाचो दिलो संदेश। आणि आता खबरो विस्तारान। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज राज्यसभेत ऑपरेशन सिंदुराचेर सभाघराक खोलायेन म्हायती दिली। तांणी सांगले की पहलगाम हल्ल्या उपरांत सरकारान उंचेल्या पावंड्यावयली बसका घेवन सशस्त्र दळांक पाकिस्तानातले आतंकवादी अड्डे नानपैत करपा खातीर मंजुरी दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने से पहले हमारी सेनाओं ने हर पहलुओं पर बहुत ही गहराई से अध्ययन किया। हमारे पास कई विकल्प थे, लेकिन हमने उस विकल्प को चुना जिसमें आतंकवादियों और उनके ठिकानों को तो अधिकतम नुकसान पहुंचे, मगर पाकिस्तान के आम नागरिकों की कोई क्षति न होने पाए, इसकी भी हम लोगों ने चिंता की। सभापति महोदय, हमारी सेनाओं के द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स पर सटीक प्रहार किए और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार करीब 100 से काफी अधिक आतंकवाद के ट्रेनर्स, उनके हैंडलर्स और सहयोगी मारे गए। इनमें से अधिकांश जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के से संबंधित थे। ये वही आतंकी संगठन हैं, सभापति महोदय, जिन्हें पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का खुला समर्थन प्राप्त है। ऑपरेशन सिंदूर कोणाच्याच दबावाखाला थांबोवंक ना जाल्यार पाकिस्तानच्या डीजीएमओच्या आव्हानाचेर स्थगीत केला। अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांची हे विशीं कसलीच उलोवणी जावंक ना अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आणि विरोधी पक्ष फुडारी मल्लिकार्जुन खरगे हांच्या प्रस्नाक जाप दिताना सांगले। कोई भी बात ट्रंप के साथ नहीं हुई है, यह बात हमारे विदेश मंत्री ने वेरीफाई कर दी है। किसी के दबाव में यह ऑपरेशन सिंदूर स्थगित नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर यदि स्थगित हुआ है तो पाकिस्तान के डीजीएम नहीं हुआ, वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप के कहना के डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट किया है। नहीं, वो बात बाद में सफाई दो ना। अरे इसको समाप्त करिए, तब जाकर यह समाप्त नहीं हुआ है, यह स्थगित हुआ है। नड्डा साहब बचे हैं, होम मिनिस्टर बचे हैं, वो सब डिफेंड करते हैं। घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज लोकसभेत ऑपरेशन सिंदुरा विशीं चर्चेत वांटो घेवन उलयतना काल ऑपरेशन महादेव अंतर्गत भारतीय लष्कर पीएफ आणि जम्मू काश्मीर पोलिसांच्या जोड मोहिमे अंतर्गत पहलगाम आतंकवादी हल्ल्यातले 3 मुखेल केल्ल्याची माहिती दिली। तशेंच ह्या हल्ल्यात तांणी वापरिल्ल्यो बंदुको लेगीत ह्या मोहिमेत जप्त केल्या। सुलेमान शाह, जिब्रान आणि हमजा अफगाणी अशी ह्या आतंकवाद्यांची नावां आसात अशें सांगून घरमंत्र्यांनी देशाच्या सुरक्षा रक्षकांची आणि तांणी राबयल्ल्या आतंकवादा आडच्या मोहिमेची तोखणाय केली। तीनों के नाम मैंने बताए हैं, सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान। मान्यवर, वो तो एक आशंका थी कि यही लोगों ने घटना की। तो जब आतंकवादियों के शव श्रीनगर आए, इनसे पहचान कराई गई। 4 लोग
लोगों ने पहचान लिया, यही 3 लोग थे जिन्होंने में आतंकी घटना को, जो आतंकी घटना स्थान से कारतूस मिले थे, वो कारतूस का एफएसएल रिपोर्ट पहले से करा कर रखा था और चंडीगढ़ सेंट्रल एफएसएल के अंदर बैलिस्टिक रिपोर्ट के आधार पर उनका रिपोर्ट तैयार था। जब ये कल आतंकवादी मारे गए, इनकी 3 राइफलें पकड़ी गई, एक M9 अमेरिकन राइफल थी और 2 AK-47 राइफल थी। जो कारतूस मिले थे वो भी M9 और AK-47 के भी थे, मगर हमने इससे भी संतोष नहीं माना। ये राइफलों को एक विशिष्ट विमान के द्वारा कल रात को 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचा गया और पूरी रात फायरिंग कर इसके भी खाली खोखे जनरेट किए गए। 2 खोखों का मिलान किया गया, राइफल की नाली और निकले हुए खोखों का भी मिलान हो गया। तब ये तय हो गया कि इन्हीं 3 राइफलों से हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए। काँग्रेसीचे आदले घरमंत्री पी चिदंबरम हाणें ऑपरेशन सिंदुराचेर प्रस्न उभारतना मारून उडयल्ल्या आतंकवादी पाकिस्तानी आशिल्ल्याचो पुरावो दिवचो अशें विधान करून पाकिस्तानाक क्लीन चीट दिल्ली अशी टिका मंत्री अमित शाह हांणी ह्या वेळार केली। मारून उडयल्ल्या आतंकवाद्यांकडल्यान जप्त केल्ल्या सामानांत तांचो पाकिस्तानी मतदार क्रमांक, पाकिस्तानी बंदुको आनी पाकिस्तानांत तयार जाल्ल्यो चॉकलेटी मेळ्ळ्या आनी होच तांचे पाकिस्तानी आशिल्ल्याचो स्पश्ट पुरावो जावन आसा अशें मंत्री शाह हांणी मुखार सांगलें। हमारे पास मान्यवर, हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर, ये राइफलें हैं, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। मान्यवर, ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को वचत फुडल्या खबरेकडेन नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 आयज 5 वर्सां पुराय करता। फाटभुंयेर आयज नवी दिल्लीत अखिल भारतीय शिक्षा समागम ह्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें। कार्यावळीत केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी वांटो घेतलो। नवे शिक्षण धोरण लागू केल्ल्या शाळांक शिक्षणा बद्दल एक वेगळो आनी सकारात्मक दृश्टिकोन दाखोवन दिला। कार्यावळीत उलोवप करतना शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी नवे शिक्षण धोरण फाटल्या 5 वर्सां भितर देशभरांतल्या वर्गांनी, शाळांनी आनी समाजांत पावून बदल घडयता अशें सांगलें। क्लासरूम्स, कैंपस और कम्युनिटी तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। मित्रों, एनईपी 2020 को वर्णन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आई कोट, एनईपी 2020 इज नॉट जस्ट एन एजुकेशन रिफॉर्म, इट्स इंडिया's इंटेलेक्चुअल रेनेसांस। मित्रों, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, यह केवल सुधार नहीं है, परंतु यह वैचारिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक पुनः जागृति का एक नया दार्शनिक दस्तावेज है। देश में पहली बार जब हम पैराडिम शिफ्ट की बात कहते हैं, पहली बार प्री स्कूल, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में पहुंच रहा है, रूप लेते हुए हम दिख रहे हैं। नेशनल स्कूल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशन स्टेज एंड स्कूल एजुकेशन का क्रियान्वयन शुरू हो गया है। जादुई पिटारा से लेके न्यू एज टेक्स्ट बुक आज हम सामने ले आ पा रहे हैं। आजादी के उपरांत बाल बाटिका को एक पैराडिम शिफ्ट का उदाहरण मानता हूं। आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव।
अयोध्या में श्री राम लला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज 0 वरांत आमदार हांणी विदेशांत नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन राज्यांतल्या तरणाट्यांची जावपी फटवणुकीचेर सरकारचें लक्ष ओडलें। हाचेर जाप दितना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ही समस्या गंभीर आसा अशें नमूद करून गोंयांत फक्त 9 नोंदणी जाल्ल्यो अशे तरेच्यो नोकरी दिवपी एजन्सी आसात तेन्ना तरणाट्यांनी खात्री केल्या बगर विदेशांतल्या नोकरे खातीर गडबड करून ह्या हायसाक बळी पडचे न्हय अशी सुचोवणी मुखेलमंत्र्यांनी केली। Publication of the arrest is made in a media in respect of the fraudulent recruiting in order to make aware recruiting agencies. At least the thrice the superintendent of the police crime has been appealed to the citizens to only go through the recruitment through the MCA listed agencies. List of such agencies was shared with the public through media. A regular awareness is conducted by each police station to educate the people, including the students, on such topic, so that the people do not fall prey to such a recruiting agent or companies. The verification of the different recruiting agencies was conducted by Goa Police, verified and checked the document. गोंयांत रजिस्टर्ड आसा त्यो फक्त 9 आसा, पण बाकीचे जे कोण आसा आमकां जे मेळटा तांकां टायम टू टायम आमी आपल्याक भायर वयता भायर व्हरता बीन म्हणून त्या सगळ्या जाणांक आमी तेंची शटरांय बंद करता आनी तांकां उखलुनी व्हरता। बाणावलेचे आमदार वेंझे वियगस हांणी आयज विधानसभेत कांय दीस पयलीं धारगळे चेक नाक्याचेर सोरो व्हरपी ट्रकाक पेटिल्ल्या उज्याचे घडणुके विशीं प्रस्न उपस्थित केलो। हाचेर जाप दितना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या घडणुकेचो तपास सुरू आसा आनी बनावट सोरो तयार जावचो न्हय हे खातीर अबकारी खात्यान सोऱ्याच्या बाटलेचेर हॉलोग्राम स्टिक सक्तीचे करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली। सोरो जो आसा पळय न्ही आमी ताजी लेबल्स आनी ते सगळे चेक करता आनी आतां तो खंयच्यान हाडला आनी ताका खंयच्याच हेका म्हणजे एक्सपोर्ट लायसन्स नाशिल्ले ताका परमीट नाशिल्ले आनी एट प्रेजेंट इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन। ते आमी लेबल सगळी चेक करपाक सुरवात आसा। ती लेबल क्रॉस चेक केल्या उपरांत आतां पर्यंत म्हणजे आमकां व्हेरीफायड जावंक ना म्हणजे ती खंयसर मॅन्युफॅक्चर्ड जाल्ले ते इज इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन। परत एकदा ताका सांगता बट ज्याच्या इंडस्ट्रीत हे जे आमकां जेन्ना मेळटले तेन्ना तेजी सीज करतले, पूर्णतः लायसन्स कॅन्सल करतले। टायम टू टायम आमी अशा पद्दतीचे सगळे एक्सायज इन्स्पेक्टर आसतले, सब इन्स्पेक्टर आसतले, गार्ड आसतले, हांकां प्रत्येक वेळा सस्पेंड केल्ले आसा। जे दिसा आमकां कन्फर्म जातले की दिस इज फ्रॉम दिस इंडस्ट्री तो आमचो इन्स्पेक्टरूय थंय कोण आहा तोय सस्पेंड जातलो आनी फॅक्टरी बी जी आहा तेजी बंद जातली। आमकां थोडोसो टायम लागतलो। गोंय विद्यापीठ हे गोंयकारां खातीर विद्यापीठांत नोकर भरती करतना गोंयच्या उमेदवारांक प्राधान्य दितात, पूण खंयच्याय पदाचेर फावो ती पात्रताय आशिल्लो उमेदवार मेळूंक ना जाल्यारूच गोंया भायल्या उमेदवाराची निवड जाता अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत स्पश्ट केलें। फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी उपस्थित केल्ल्या लक्षवेधी सुचोवणेचेर जाप दितना मुखेलमंत्र्यांनी नोकर भरतीची सगळ्यो प्रक्रिया विद्यापीठ कायद्याच्या तरतुदी प्रमाणूच जाता आनी गरज पडल्यार तातूंत दुरुस्ती करपाक सरकार तयार आसा अशें नमूद केलें। युनिव्हर्सिटी आमची युनिव्हर्सिटी पयल्यात पयली, त्या खातीर थंयसर कोणाची भरती करता आसतना सुद्दां आमी अनलेस एंड अंटील 3दा एडवर्टायजमेंट जाल्या शिवाय रिलॅक्सेशन दिना। हांव परत एकदा सांगता म्हणजे खंयचोय पोस्टाची रिक्रुटमेंट करता आसतना त्या पोस्टा खातीर 3 फावटी एडवर्टायजमेंट करतात। स्पीकर सर जेन्ना थंयसर भरती जाता तेन्ना पयलो प्रिफरन्स हो गोंयकाराकूच दिलो वता। कन्सर्न जर क्वॉलिफायड कॅन्डिडेट मेळना जाल्यार ते स्पेशल उपरांत दिता। माझे ताका एकूच सजेशन आसा, कारण आमी फाटले फावटी सांगलेले की युनिव्हर्सिटीच्या एक्टात आमी बदल करता, डेफिनेटली ताजो आमी विचार करता, ह्या इतकें सांगता।
सरकारान आतामेरेन 12 मीन खणींच्या ब्लॉकांची पावणी केल्या। तातूंतले 3 ब्लॉकांनी खणींचे काम सुरू केलां आणि 4 ब्लॉकांनी कामां सुरू करपाची प्रक्रिया चालू आसा। तशेंच उरिल्ल्या ब्लॉकांनी परवान्या खातीर अर्ज केल्यात अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत दिली। केपेचे आमदार एल्टन डिकॉस्टा हांणी सभाघरांत मांडिल्ल्या प्रस्नाचेर मुखेलमंत्री जाप दिताले। सस्टेनेबल मायनिंग सुरू करपाचोच आमचो प्रयत्न आसा आणि ताका लागूनच अकॉर्डिंग टू द मिनरल ऑक्शन रूल 2015 आमी आतापर्यंत 12 मिनरल ब्लॉक हाजो टेंडर फ्लोट केलो। भितरले 3 नोटीस हातूंतलो स्पीकरचे 3 ब्लॉक जे आसा ते ऑलरेडी कमेन्स जाले। उरलेले 2 ब्लॉक जे आसा पयली स्पीकर सर तांचे वेगवेगळ्या परमिशना खातीर आसा ते 2 महिन्या भितर जातले आणि बाकीचे थोडेश्यो वेगवेगळ्यो परमिशन घेवपाक उरल्या। बट कंटिन्युअसली आमी मॉनिटर करीत आसा। तांकां एनवायरमेंटल क्लियरन्स आसतले, फॉरेस्ट क्लियरन्स आसतले, कन्सेंट ऑफ पोल्युशन कंट्रोल आसतले, अप्रुवल ऑफ द मायनिंग IBPM प्लॅन आसतले किंवा परमिशन फ्रॉम द DMG फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल ऑफ द मायन सेफ्टी आसतले, ग्राउंड वॉटर ही सगळी परमिशनां घेवन टायम टू टायम आतापर्यंत जवळपास 3 मायनिंग ब्लॉक जे आसा हे सुरू जाले। उरलेले 4 प्रोसेसान आसा जे जाता तितके बेगीन जातले। 3 जणांची फक्त 2 जणांची परमिशन जी आहा ती एनवायरमेंट फॉरेस्टा खातीर MOE फाक लागता। उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर आणि केपेचे आमदार एल्टन डिकॉस्टा हांणी आयज केसरवाळ झरी विशीं जाप दिताना ह्या झरीच्या सुशोभीकरणा खातीर सरकारान 13 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करपाचो निर्णय घेतला अशें सांगलें। गोंयांत येवपी पर्यटकांक भुरळ घालपी दूधसागर घसघश्या सारखेच केसरवाळची झर लेगीत लोकांचें आकर्शण थारता आणि हाकाच लागून पर्यटन खातें तशेंच उदका स्रोत खातें जोड पालवान येत्या 2-3 म्हयन्यां भितर सुशोभीकरणाचें काम सुरू करतले अशें उतर सुभाष शिरोडकर हांणी दिलें। केसरवाल स्प्रिंग जो आसा पळय न्ही त्या स्प्रिंगाच्या झऱ्याचेर खूब लोक येतात। वर्सभर थंय लोकांची येजा आसता आनी म्हणून हो झरो जो आसा पळय न्ही तो डेव्हलप करपाक जाय। कारण थंयसर क्वायट सायजेबल क्वांटम वॉटर फ्लो सामकी बारीक उदक न्ही बरो सादारणसो पावसाचो खूब मोठ्या प्रमाणात उदक पडटा आनी म्हणून तो सुदारणा करपा संबंधी नक्कीच आमचे टुरिझम डिपार्टमेंट जे आसा तांणी एक टेंडर फ्लोट केल्लें। ताजेर आन्सरी बी दिल्ली, म्हायती सगळी दिल्ली आसा। जवळ 5 कोटी आणि 90,602 रुपये खर्च करून। पण ह्या हातूंत भितर मेन स्ट्रीम जो आसा पळय न्ही तो डेव्हलप करपाचें नाशिल्लें आनी म्हणून जेन्ना तांचे कडेन म्हाका ही म्हायती मेळ्ळी की त्या टेंडरा भितर WRD आमचे अशें म्हणून तेन्ना तुवें सुचित केलें त्या प्रमाणे। कारण सादारणशे 2 महिने पयलीं आमी विजीट केली थंय। तर केसरवाल स्प्रिंग जो आसा पळय ते डेव्हलप करपा संबंधी आमी एस्टिमेट करपाक सांगिल्लो आसा। म्हजे कडेन म्हायती आसा त्या प्रमाणे जवळ 13 कोटी रुपया खर्च जाल्लो आसा, म्हणजे खर्च करपाची शक्यता आसा। अजून ताका टेक्निक ना पण बरे पद्धतीन तो स्प्रिंग डेव्हलप करचो। काल सांजे उसरा गोंय विधानसभेत राज्यातल्या पंचायत वेवस्थेविशीं चर्चा जाली। ह्या वेळार राज्याचे पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी सभाघरांत पंचायत वेतन आयोग लागू करपा खातीर सरकार यत्न करता तशेंच 1 ऑगस्ट सावन पंचायत कर्मचाऱ्यांक AI हजेरी पद्दत लागू करतले अशी गवाय दिली। दूरदर्शनाकडेन उलयतना हे विशीं प्रतिक्रिया दीत पंचायत खातें फुडाराक दरेक पंचायतीन प्रत्येक सप्तकाक बसका आफयतले तशेंच पंचायतीन तरेकवार उदरगतीची कामां करपाक सरकारान आधार मोल 3 कोटीच्यान वाडोवन 5 कोटी केला अशी माहिती मंत्री मॉविन गुदिन हांणी दिली। Yesterday the main thing that amendment simply says that the panchayats should hold weekly meetings. So in a month they used to have 2 meetings, fortnightly meetings. So now it's going to 1 meeting every week. So 4 meetings in a month. On 1st of August we are launching app-based attendance. Along with that we are launching about 9 services which I have very clearly specified yesterday in the assembly. One of the services which is being launched is the writing of the minutes which will be immediately available, so they will not get time to write the minutes afterwards. The amount which was released to every panchayat was 3 crores. Now we have increased it to 5 crores. So anyone who is, what used to happen, in 3 crores, 3.5 crores, they used to finish the construction. What was noticed in entire Goa was there was no money to get furniture, to do the electrical fittings, to get the air conditioning, to get cabins done. So that will automatically get covered in this 1.5 crore. So people will be able to have modern panchayats ghar in entire Goa.
वचूयात फुडल्या खबरेकडे. गोवा शिपयार्ड लिमिटेडान आयज आपल्या 8 फास्ट पेट्रोल वेसलाच्या माळेंतल्या 6व्या जहाजाचें लोकार्पण केलें. पुरायपणान स्वदेशी रुपान तयार केल्ले ICGS अटल हे जहाज आयज श्रीमती शिल्पा अगरवाल हांच्या हस्तुकी लोकार्पित जालें. तांच्या सयत हे वेळार कोस्टगार्ड हेडक्वॉर्टराचे प्रिन्सिपल इंटिग्रेटेड फायनान्शियल एडवायझर रोजी अगरवाल हाजीर आशिल्ले. गोवा शिपयार्ड लिमिटेडाचे मुखेल कार्यकारी संचालक ब्रिजेश कुमार उपाध्याय हांणी कार्यावळीत उलोवप करतना आयचो हो उक्तावण सुवाळो भारताच्या आत्मनिर्भरतेच्या दिकेन एक म्हत्वाचें पावल आसा अशें सांगून हे जहाज देशाची आत्मनिर्भरता, नवीकरण आनी जहाज बांदावळीच्या उत्कृश्टतायेचें प्रतीक जावन आसा अशें सांगलें. We have to prove again that Goa Shipyard is committed and capable for Indian maritime vision which Government of India has it. This with 65% plus indigenization will be a true case of the Atmanirbhar Bharat. And Goa Shipyard will continue to serve the nation with these type of platforms. Entire ecosystem where what we are using is from the Goa state only. Goa state anyway is a have a very strong maritime ecosystem, and we are working very closely with the state government, with the MSME to see that whatever best Goa Shipyard can do as part of this particular ecosystem. मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हांणी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात मराठी भाषेक गोंयच्या दुसऱ्या राज्य भाषेचो दर्जो दिवचो अशी मागणी केल्ली. हे विशीं खोस उक्तायत चांदेलचे आदले सरपंच तुळशीदास गांवस, कृष्णा पालयेकर, पत्रकार निवृत्ती शिरोडकर, महादेव गवंडी, दाजी कासकर तशेंच हेर मराठी मोग्यांनी गोंय विधानसभा संकुलाक भेट दिवन आमदार जीत आरोलकर हांकां परबी भेटयली. हे वेळार उलोवप करतना मराठी ही गोंयची वेव्हारीक आनी धार्मीक भास आसून हे भाशेक दुसऱ्या राज्य भाशेचो भोवमान मेळप गरजेचें अशें जीत आरोलकर हांणी सांगलें. मराठी ही व्यावहारिक आणि धार्मिक भाषा आहा. म्हणजे व्यवहार सगळो मराठीन जातात. धर्माच्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे जे पूजा जावन आरती जावन म्हणजे सगळे कार्य आहात ते मराठीन जाता. जाल्यार हे इतले सगळे मराठीन जाता जाल्यार म्हाका दिसता मराठी ही सेकंड ऑफिशियल लँग्वेज जावपूच जाय. आनी हेच्या खातीर डेफिनेटली हांव पूर्ण पेडणे तालुक्याच्या मराठी प्रेमी वांगडा आसा आनी जोपर्यंत हे जायना तोपर्यंत हांव हेच्या फाटल्यान फॉलोअप घेत रावतलो आनी आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मागतलो की मराठी ही ऑफिशियल भाषा करची गोंयची म्हणून. कित्याक वचात थंय म्हाका दिसता भाऊसाहेब बांदोडकरान म्हणजे भोगो पक्षा थ्रू सुरवात जाल्ली हे शाळा मराठी मिडियम शाळा सरकारी शाळा सुरवात केल्ली आनी त्या शाळेंनी शिकून भुरगे खंयच्या म्हणजे वयल्या लेवलीचेर पावले म्हणजे बरे पोस्टांचेर पावले, बरे ऑफिसर्स जाल्यात, कोण इंजिनियर जाल्यात, डॉक्टर्स जाल्यात. जर मराठी शिकून जर इतले वयर पावंक शकतात जाल्यार म्हाका दिसता ही मराठी खंय तरी अस्तित्व तेचें उरोवपाक जाय. आनी उरपा खातीर सगळे आमी सगळे जाण जे मराठी प्रेमी आहा किंवा पेडणेकार आसा हेच्या फाटल्यान रावूंक जाय. कित्याक जे बेजूच आमची तेचे वयल्यान आहा जाल्यार आमकां रावपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता सगळे जाण ह्या गोष्टीचेर सगळे एकी कडेन येवन हे फुडें व्हरतले. आनी परत एकदा हांव रिक्वेस्ट करतलो म्हणजे जेंच्यांनी ऑपोजिशन जे बोवाळ घालता तेंच्यांनी सेंटिमेंट्स गोंयकारांचे अंडरस्टँड करून घेवचे. इब्रामपूर पेडणे हांगचे रघुराज नागेश गांवस ह्या तरणाट्यान राष्ट्रीय संस्थानाची मास्टर ऑफ कंप्युटर ऍप्लिकेशनाची प्रवेश परीक्षा पास करून राष्ट्रीय पावण्यार 83वो क्रमांक मेळयलो जाल्यार गोंय राज्यांत पयलो क्रमांक मेळयला. हे खातीर गोंय राज्याचे सभापती रमेश तवडकर हांणी विधानसभा संकुलांत रघुराज हाचो भोवमान केलो. ह्या वेळार ताचे सयत चांदेल हासापूरचो आदलो सरपंच तुळशीदास गांवस, महादेव गवंडी, कृष्णा पालयेकर तशेंच रघुराज हाचे घरचे हाजीर आशिल्ले. सभापती तवडकर हांणी ह्या वेळार उलयतना रघुराज गांवस हांच्या समर्पणाची तुस्त केली. म्हाका ताचो गर्व आसा की एक ग्रामीण भागात रावन सुद्दां अशा प्रकारच्यो नॅशनल लेवलच्यो ज्यो एग्जाम्स आसात त्यो क्रॅक करप ही खरेंच म्हळ्यार ताजी कौतुकास्पद गजाल आसा. हांवें म्हायती मेळिल्ल्या हिशोबान की आज कितलेशेच भुरगे म्हणजे ह्या कंप्युटर एग्जामी खातीर आपलें प्रिपरेशन करता पण ताणें ऑनलायन प्रिपरेशन करून जें आसा न्ही की हेजो म्हळ्यार अचिवमेंट मेळ्ळो आसा खरें ताजें कौतुक करपा सारकें. आमचे समोर किंवा आतांच्या तरुणा समोर एक आदर्श असो भुरगो आसा की ताणें खरेंच अशा तरेचे म्हणजे मुळात तो ब्रिलियंट आसा आनी त्यामुळे ताका शक्य जालें. आनी अर्थांत ताजे आवय बापूय आसा ताणें ताका भरपूर सहकार्य केल्लें आसतलें आनी ल्हानपणा पासूनच ताजे बरे संस्कार जाल्ले आसतले. अशाच प्रकारचे भुरगे अचिवमेंट करूं शकता आनी त्यामुळे हांव मागता की फुडल्या काळामध्ये ताणें आपलें करियर
म्हणजे इंजिनिअरिंग साईड करता आसतना की पूर्णपणे मन लावून करचें आणि भारतागत न्ही जगभरात वचून ताणें आपलें फुडलें PhD म्हणत बाकी सगळे आसा न्ही मास्टर्स म्हणत ताणें करचें. श्रावण म्हयन्यांतलो सगळ्यात पयलो सण म्हळ्यार नागपंचम आज मनयता. हिंदू संस्कृती प्रमाण ह्या दिसा नाग हाचे बद्दल धार्मीक उमेद आणि भक्ती भावार्थी व्यक्त करतात. आयज राज्यांत लोकांनी नागपूजन करतना गोंयच्या पारंपारीक पातोळ्यांचो नैवेद्य अर्पण केलो. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें एक्स माध्यमाचेर समेस्तांक नागपंचमीची परबी भेटयतना निसर्गाचें संवर्धन करुया, एकठांय येवन उदरगत करुया असो संदेश दिला. आयज संवसारीक वाघ दीस. हो दीस वाघांची सुरक्षा आणि तांच्या सुरक्षे खातीर जावपी प्रयत्नां विशीं जागृताय वाडोवपा हेतान संवसारभरांत मनयता. ह्या निमतान आयज नवी दिल्लीत जाल्ल्या एका कार्यावळींत केंद्रीय पर्यावरण, रान आनी जलवायू परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव हांणी उलोवप केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सरकारच्या काळांत 11 नवी वाघ अभयारण्यां वाडयल्यात. हाचे पयलीं हाचो आंकडो 47 आसलो तो आतां 58 जाला अशें तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. तशेंच एक पेड़ माँ के नाम ह्या मोहिमे अंतर्गत ह्या साबार 58 अभयारण्यांत सुमार 1 लाख थळाव्या झाडांचे रोंपे रोयल्यात अशी माहिती मंत्री भूपेंद्र यादव हांणी दिली. हमने एक संकल्प किया था कि हम ग्रीन अरावली को आगे बढ़ाएंगे और इसलिए ग्रीन अरावली के जो 29 जिले हैं उसमें हम अच्छी नर्सरियां लगाएंगे जो देशी पेड़ों के लिए अच्छी नर्सरियां बने. प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में जहां देश में 47 टाइगर रिजर्व होते थे उनकी संख्या बढ़कर 58 हो गई है. टाइगर की संख्या के साथ ही साथ उनके रिजर्व एरिया का भी विस्तार करा है. इस बार इंटरनेशनल टाइगर डे के अवसर पर ये दिल्ली जू में एक हफ्ते की टाइगर को लेकर के प्रदर्शनी लगाई है. हम स्कूलों के बच्चों को बुला करके न केवल उनको टाइगर के बारे में इस प्रदर्शनी के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं बल्कि वहाँ की जो हमारी ट्राइबल संस्कृति है और दिल्ली जू में घुमाकर नेचर के प्रति उनके मन में एक कॉन्शियसनेस का भाव जागरण करने का काम कर रहे हैं. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 24 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परत एक फावट मुखेल खबरो. संसदेत आयज दुसरे दिसा गाजलो ऑपरेशन सिंदुराचो मुद्दो. ऑपरेशन महादेव अंतर्गत पहलगाम हल्ल्याचे 3 मुखेल आतंकवादी केले काबार. रक्षा मंत्री आणि घरमंत्र्यांनी संसदेत उक्तायली खोस. नवे शैक्षणिक धोरण देशांत लागू केल्ल्याक आयज पुराय जाता 5 वर्सां. नवी दिल्लीत आयोजित जाले अखिल भारतीय शिक्षा समागम. नवे शिक्षणिक धोरण देशाचो बदलता वैचारीक दृष्टिकोन. शिक्षण मंत्री. गोंय विद्यापीठान नोकर भरती खातीर गोंयच्या उमेदवारांक प्राधान्य. पात्र उमेदवार मेळना जाल्यारूच गोंया भायल्या लोकांक करतात भरती. आमदार विजय सरदेसाय यांच्या प्रस्नाचेर मुखेलमंत्र्यांची जाप. वेन्झ विएगस आणि विधानसभेत धारगळे उजो पेटिल्ल्या बनावट सोऱ्याच्या ट्रकाचो संदर्भ घेवन उबारलो प्रस्न. गोंय अबकारी खातें बनावट सोऱ्याचेर प्रतिबंध हाडपाक हॉलोग्राम स्टिकर सक्तीचे करपाच्या प्रक्रियेचेर करता काम. मुखेलमंत्री. आणि आयज राज्यांत व्हडा उमेदीन मनयली नागपंचम. भावार्थ्यांनी भक्तिभावान नागदेवतेची केली पुजा. मुखेलमंत्र्यांनी पर्यावरणाचे संवर्धन करपाचो दिलो संदेश. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप वेव्ज सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाच्या खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आणि इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.